Your safety is our priority. Protomake, technology and innovation experts from Coimbatore, manufactures in-face shields to hospitals, healthcare workers and other vendors. We also deal in other protective equipments, especially face mask along with mask strap for comfort wearing. Only ₹50 per piece, minimum quantity 1000 pieces. We promise to shield your health. To order now, call on 9975621170. नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सोमारा सावन तिसरो लॉकडावन 17 मे मेरेन जमावबंदी रातची संचारबंदी सकाळी 7 ते सांजे 7 दुकानां आस्थापनां उक्ती मास्क सक्ती सलून चालू 50% ताकीद बसी बोर्ड परीक्षा विशीं सोमारा बसका। कोरोना आड झुजाक फुडो करपी दोतोर नर्सी निमवैजकी स्टाफ पुलिसांक सशस्त्र रक्षा दळाचो सलाम। गोंयांतय जीएमसी मडगांवां ESI हॉस्पिटलांचेर हेलिकॉप्टरांनी पुष्पवृष्टी। गोंय ग्रीन झोन खरी चॅलेंज जाता। गोंय सेफ उरूंक चड अलर्ट रावंक जाय। आरोग्य मंत्री उलयलो जीएमसी सोडून सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांची OPD सोमारा सावन। गोंयच्यान भायर वचपाक 71,000 कामगार रजिस्टर जावन तयार। सगळे गेल्यार कामगारांचो मोठो उणाव। मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयकारांनी पेंगट बांदपाची तयारी दवरची। %62% ग्रेडी मेरेनचे लोखणां मिनावेले निर्गत शुल्कांत मिनेराची फिमी मागता अर्थ मंत्रालया कडेन सूट। परत प्रस्ताव चीनात आयला रेट जोडून काडपाची वेळ पूण 30% ड्युटीचो फटको। आनी मांद्रे न्हंय गिमा आदी चाटली। न्हंयच्यो धडो राखणे वण्टी कोसळ्ळ्यो। न्हंय सुकिल्ल्यान बांयोय लागल्यो आटूंक। बंधारे बांदल्यारच न्हंय साल्वार ना जाल्यार काबार। सोमारा सावन लॉकडावन तिसरो टप्पो 17 मे मेरेन गोंयांत जमावबंदी। सकाळी 7 ते सांजे 7 मेरेनच दुकानां आस्थापनां उक्ती। रातची 12 वरां संचारबंदी। हॉटेलां धाबे टपऱ्यो गाडे बंद। पान शॉपां बार रेस्टॉरंटां बंद। मात हेअर कटिंग सलून चालू। लिकर शॉपां 7 मेरेन उक्ती। मास्क सक्ती 50% ताकीन प्रवासी बसी सुरू। ठराविक कुशळ कामगारांकच कंपनीच्या जबाबदारीचेर एंट्री सरसकट न्ही। मुख्यमंत्र्यान लॉकडावनाच्यो गजाली स्पश्ट केल्यो। बोर्डाच्या परीक्षा विशीं सोमारा बसका। 7 जाल्या उपरांत आमकां रस्त्यार कोणूच भायर दिसपाक जायना। खंयच्यो व्हेकल्स सुद्दां 7 उपरांत ज्यो आसा पळय न्ही परमिटेबल व्हेकल्स ज्यो आसा त्योच एलाव आसतल्यो। हाज्या व्यतिरिक्त 7च्या उपरांत पुराय राज्यांतलो मुवमेंट हो बंद आसतलो। सगळीं शॉपां जी उगडी जातली म्हटल्यार एसेन्शियल शॉप्स जी आसा हीच फक्त रातच्या 7 पासून सकाळी 7 किंवा सकाळच्या 7च्या पयलीं किंवा रातच्या 7 उपरांत चालू उरतली म्हटलेलें आसा। रेस्टॉरंट सगळीं राज्यांतली रेस्टॉरंट सगळीं बंद उरतली। टी शॉप आनी पान शॉप स्पेशली ती बंद आसतली। जर ती फोर्सफुली कोणी चालू करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार पुलीस डिपार्टमेंट एक्ट जातले। एकदा बंद जर जाली परत तांकां ओपन करपाक मेळची ना। स्ट्रीट फूड वेंडर्स हे बंद आसतले। बीच सॅक्स बंद उरतली। ऑल टायप्स ऑफ इटरीज जितक्या पद्दतीचे खावपाची शॉपां ती सगळी बंद उरतली। बारां बंद उरतली। ओके वायन शॉप आनी होलसेलर्स हे फक्त चालू आसतले। तांच्यांनी वायन बार शॉप ही 6 6:30 पर्यंतच बंद जावपाक जाय। शार्प 7 बंद जावची ना। कॅसिनो रिवर क्रूज नायट क्लब मल्टीप्लेक्स आनी कन्जम्पशन ऑफ द लिकर इन पब्लीक प्लेसीस कोणूच पब्लीक प्लेसीसचेर खंयसरूच लिकरूय घेवपाक शकचो ना। मल्टीप्लेक्स नायट क्लब सगळे बंद आसतले। स्पा आनी मसाज पार्लर हे बंद आसतले। फक्त सलून जो आसा हो सलून चालू आसतलो। 65 वर्सां वयलो मनीस घरा भायर सरचो न्ही। तसो 10 वर्साच्या सकयल्या भुरग्यांक घरा भायर भोंवपाक एलाव ना।
पान गुटखा आनी तंबाखू सेल करपी जर दुकानां खंयची मेळ्ळी जाल्यार ती परमनंटली 17 तारखेपर्यंत आमी बंद दवरतले, परत चालू करपाक आनी परमिशन मेळची ना. सगळ्या सरकारी ऑफिसांनी किंवा पब्लीक प्लेसीचेर फेस कवर आनी मास्क हो कंपल्सरी आसतलो. सगळ्या गव्हर्मेंट स्टाफांनी 100% आरोग्य सेतू जो आसा हो वापरपाक जाय. ज्या गव्हर्मेंट स्टाफाक कफ कोल्ड फिवर जर आसत जाल्यार तांच्यांनी ऑफिसान येवचें न्ही. प्रत्येक एंट्री पॉयंटा वयल्यान सकाळी 8 वरांचेर, दनपारां 12 वरांचेर आनी रातच्या 8 वरांचेर ह्या 3 टायमाचेरूच जेंका जेंका कोणाक पर्सनल व्हेकल घेवन येवपाचें आसात किंवा तांकां गाडी हाडून सोडटा आसत 8 सकाळची, दनपारची 12, रातची 8 जेणे करून प्रत्येक आमच्या चेक पॉयंटा वयल्यान तांकां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन वयल्यान एस्कॉर्ट करून व्हेलें वता. तांकां इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान दवरलें वता. तेंचो टेस्टींग स्वॉब घेतलो वता. तांकां दीसभर थंय दवरल्या उपरांत तांची टेस्ट नेगेटीव येयल्या उपरांतूच तांकां घरा धाडलें वता. तांकां 14 दीस ताज्या उपरांत होम क्वॉरंटायन म्हणून तांच्या हाताचेर स्टॅम्प मारता आनी होम क्वॉरंटायन दवरता. सरकारचें आयकचें पडटलें, सरकारच्या नॉर्म्स पालन करचें पडटलें. जर आयकना जालें जाल्यार आमकां पेड क्वॉरंटायनान घालचें पडटलें. स्पेशलायज्ड वर्क आमकां गव्हर्मेंटा खातीर लागपी मनीस आसतलो, फार्मास्युटिकल कंपनी खातीर लागपी आसतलो किंवा आनी खंयच्याय कंपनी खातीर लागपी स्पेशलायज्ड काम करपी मनीस आसत जाल्यार ताका 2500 रुपीज पर डे क्वॉरंटायन फेसिलिटीज त्यांनी पेमेंट करचो पडटलो आनी ताका क्वॉरंटायनान दवरतले. तेजी टेस्ट केली वयतली आनी ताज्या उपरांतूच ताका त्यांनी सेपरेटली ताका दवरपाची प्रोविजन सुद्दां त्या कन्सर्न कंपनी किंवा जो कोण हाडटा त्यांनी दवरचो पडटलो. त्यांनी लोकां मदीं मिक्स जावन चलचें ना. रिगार्डींग द सी फेरर्स 2 शीप आमच्या कडेन इन टच आसा. तेतूंतल्यान एक 800 सुमार सी फेरर्स येतले हाची खात्री आसा. अजून तेंच्यांनी कन्फर्मेशन दिवंक ना. म्हापसा मार्केट सोमारच्यान सकाळी 8 ते सांजे 6 मेरेन उक्तें, मात टप्प्या टप्प्यान आनी कांय निर्बंधा सयत. 2-2 दिसान रिव्ह्यू जायत वयतले. जशे बशीन अर्देच लोक बसचे म्हणून गव्हर्मेंटान गायडलायन दिल्या तशे बाजारानूय बी 50% दुकानां ओपन करून पळोवया हो आमचो रिक्वेस्ट आसलो. सगळ्यांनी मानून घेतला म्युनिसिपालिटी इन अ planned phased manner and to come to a concrete decision we have taken on board MMA along with their entire team. Chairperson is there today here. तशेंच आमचो मार्केट प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशांत इज ऑल्सो हियर, चेअरपर्सन रायन बगेंद्र. व्हेजिटेबल मार्केट चालू जावचें ना फाल्यां, फिश मार्केट चालू जावचें ना, फ्रूट मार्केट चालू जावचें ना आनी तशेंच आमचें मीट मार्केट चिकन मटन कितें आहा पळय सगळें तें चालू जावचें ना. आनी आमचे जे हॉकर्स आहात जे हॉकर्स बसतात तांकां आमकां इमिजिएटली आमी तांकां हें करचें ना, आमी तांकां अलाव करचें ना. आनी फुडें कशें कितें डिसिजन घेतलें तें आमी रिव्ह्यू करतले. 2-3 दिसान रिव्ह्यू करतले आनी वी वील डिसायड इट अकॉर्डिंगली. टायमींग बाजाराचो 8 AM to 6 PM. लिकर शॉपां सोमारसावन उक्ती. गोंयभर सादारण 1300 होलसेल लिकर शॉपां आसात. सगळे सांजे 6 उपरांत बंद. शॉपा वेल्या कामगारांक मास्क, आरोग्य सेतू ॲप सक्ती. एक्सायज खात्यान अधिसुचोवणी जारी केली. कोरोना आड झुजाक फुडो करपी दोतोर, नर्सी, निमवैजकी स्टाफ, सुरक्षा कायदो सुवेवस्था सांबाळपी पुलिसांक रक्षा दळांचो सलाम. कोरोना वॉरियर्सांचे उपकार मानूंक सकाळी देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारां बरोबर गोंयांतय कोविड-19 वैजकी सुवाती आनी थंयच्या वैजकी स्टाफाचेर पुष्पवृश्टी केली. नौदळाच्या हेलिकॉप्टरांनी बांबोळे GMC आनी मडगांवां ESI जाल्यार चिखले CHC इस्पितळाच्या स्टाफाचेर गुलाबाच्यो पाखळ्यो शिपडल्यो. बांबोळे GMC कडेच्या फ्लायपास्टाक आरोग्य मंत्री आशिल्लो अशे गजालींनी खंय लोकांकूय उमेद येता. In this war against COVID-19, they have taken the decision today to felicitate all the doctors, our dean, all the other doctors and the frontline workers, our nurses, everybody. And through this gesture, this will go a very long way if you see the encouragement and people so happy with this type of a gesture.
कोरोना हाताळूंक गोंयची मेडिकल टीम सक्षम भिवू नाकात म्हूण दोतोर उलोवन दाखयतात. Tell Goan people, Goans, you're safe. Bear up just 2 more weeks. You're safe, absolutely safe. And if you'll get fever, cough, cold, come to the government hospitals. We'll manage you. Don't worry. Department from Goa Medical College, and responsibility given to us is to set up and manage the COVID ICU over here. We are doing it with the help of medicine department, and it's a great support from our college behind us. And we are ready for any COVID patients in ICU. We are indeed proud of them, and this is a small way in which we have shown our gratitude to these brave corona warriors. सगळें बरें आसा. कोरोना वॉरियर्सांक मास्क आनी PPE सद्या गरजेचे म्हूण दोतोरूच सांगतात. Today I think it's okay, but we should get some PPE and some this thing also. What is that called? Masks and all to protect us. चिखले कॉटेज हॉस्पिटलाचेरूय पुष्पवृष्टी. Goa Naval Area, we extend our heartfelt gratitude to all the doctors, nurses, support staff, the paramedics, and of course the sanitation workers. I think you guys are doing a wonderful job over here, putting yourself at such a great risk, and so that we all can be safe. All the staff members have really cooperated, and they are working day in and day out. No night, no day. Nobody is grumbling that I will not be coming or you will not be coming. Everybody is doing a great job, and what is needed is a little appreciation from someone or the other. We may have done, and with this, I think they've given us a boost. So we will be working all the way more. And from our side, we have to say that we will do our best to contain this COVID-19 disease, and I feel we will be emerging successful. Sweets were also distributed to the staff at Vasco Police Station. In addition, 1,500 naval men and women got together in a formation at INS Hansa to display a message thanking the Corona warriors. Bureau Report, Prudent. गोंय ग्रीन झोन जालो. खरी चॅलेंज आतां. अलर्ट रावंक जाय. येता त्या दिसांनी गोंय सेफ उरपाक नेटान वावर जाय. आरोग्य मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. GMC सोडून गोंयांतल्या सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांनी सोमारा सावन OPD सुरू. GMCतली कॅज्युअलिटी इमर्जन्सी सर्वीस तितली चालू. गोंया भायर आडकल्ले हजारांनी गोंयकार, क्रुजावेले तारवटी, NRI गोंयांत येवपाच्या वाटेर. OPDs will start in all the district hospitals, PHCs, CHCs, and other except Goa Medical College for the time being. Goa Medical College is the main institution, so I have to talk to the doctors and see that we draw up a protocol. Once the protocol is in place, we'll take it forward. For people coming into the state of Goa, we need to see that even if it is seafarers and other things, we want them to come home, but then we have certain guidelines we need to follow. That and Goa Medical College and जे सध्याची OPD emergency OPD फक्त चालू उरतली, regular OPD चालू करपाची मनस्थिती ना हो सध्या. And even today, when Goa is declared a green zone, once again through your medium, I would like to reiterate, our challenge starts now. Responsibility begins now, and as a result of which there will be a lot of work in the next few days to see that we keep Goa safe, and we will do all our best. And गोंयच्यान वचपाक 70,000 कामगार रजिस्टर जावन तयार. चड UP, बिहार, कर्नाटक, ओडिशाचे. मात सगळे गेले जाल्यार कामगारांचो मोठो उणाव जातलो. गोंयकारांनी पेंगट बांदपाची तयारी दवरची म्हूण मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. इतले मजगतीं रेल्वेन मायग्रंट कामगारांचे श्रमीक स्पेशल ट्रेनीच्या प्रवाशां खातीर गायडलायनी स्पश्ट केल्यात. खर्च, नोंदणी जें कितें करपाचें तें संबंदीत राज्यांनी, हेरांक ट्रेनींनी एंट्री ना. आतापर्यंत 71,000 लेबर्स हांच्यांनी रजिस्टर्ड केला. वेगवेगळे ग्रामपंचायत, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टर ऑफिस की आपल्याक परत वचपाक जाय म्हणून. 18,000 लेबर्स हे कर्नाटकांतले आसा, 17,000 लेबर हे उत्तर प्रदेशांतले आसा, 11,000 लेबर हे बिहारांतले आसा. रेल्वे मिनिस्ट्री कडेन उलोवपाक सुरवात केला. तांच्यो 2 ट्रेन आतां स्टेशन आसा. आमी एकाच स्टेशना वयल्यान ही ट्रेन डायरेक्टली फ्रॉम द गोवा टू UP
म्हणजे युपीतले खंयचें तरी स्टेशन आसतलें त्या स्टेशना पर्यंत सोडटले. जर तेंच्या 1000 लेबर एकाच ट्रेनीन एकदांच वयतले, दॅट इज अ स्पेशल ट्रेन डायरेक्टली फ्रॉम गोवा टू यूपी. गोंयान येवपी लोक जे आसा हेका खंयच्याय एकाच स्टेशनाचेर आमी रिसीव करतले. वचपी जे आसा ताका एकाच स्टेशना वयल्यान धाडले वयतले. एक फाल्यां भितर तेजी अरेंजमेंट जातली. कोणाक वचपाक जाय, खंयच्या राज्यांत केन्ना ट्रेन वयतली, खंयच्या स्टेशना वयल्यान वयतली हे आमी पब्लिकली सांगले वयतले. सगळे लेबर आतां गोंयांत इकॉनॉमिकल एक्टिविटी सुरू जाल्ल्यो आसा. रस्त्याची आसतली, सिवरेजची आसतली, कन्स्ट्रक्शनाची आसतली. मोठ्या प्रमाणांत काम, मोठ्या प्रमाणांत लेबर फोर्स गरज आसा. म्हाका दिसता अशा पद्दतीचो लेबर फोर्स जो आसा होय हांगासर गरजेचो आसा. जे आयज पर्यंत कन्स्ट्रक्शन, सिवरेज, PWDचे कॉन्ट्रॅक्ट हातूंत कामांय खूब प्रमाणांत सुरू जाल्या. जे आपले कोण कॉन्ट्रॅक्टर्स बाकीचे आसा तांच्यांनी ह्या सगळ्या जाणांक कन्विन्स करचें, कारण आमकांय ह्या लेबर फोर्साची तशी गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत गरज आसा. पण हे सगळे लेबर जर गेले जाल्यार तूं म्हणटा तशें खरें म्हणजे आमकां समस्या व्हडली क्रिएट जातली. ओके, आनी आमकां दिसता आतां आमी काम करपाक सुरू करपाक जाय. सगळ्यांनी खंय तरी मोटिवेट करपाक जाय आसा त्या लोकांक. आमी जे काम करपाक शकता आनी जेंकां ज्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपल्याक जाय त्या लेबरांक इन्सिस्ट करून, कारण सिवरेजी सारकिले काम करपी लेबर आमच्या कडेन ना, तांकां दवरप गरजेचें आसा. मजगतीं वेगवेगळ्या राज्यांनी अडकल्ल्या कामगारां खातीर श्रमिक स्पेशल ट्रेनी सुरू जाल्यात. ते खातीर खबरदारी विशीं रेल्वेन राज्यांक निर्देश दिल्यात ते अशे: प्रत्येक राज्या खातीर रेल्वेन एक नोडल अधिकारी नेमला. कामगारांक धाडटना वा हाडटना राज्यांचो समजिकायेन व्यवहार. हे श्रमिक ट्रेनींक मदीं स्टॉप ना, डेस्टिनेशन ते डेस्टिनेशन. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून ट्रेनी सुमार 1200 कामगारांक व्हरूंक शकता. 90% ऑक्युपन्सी जाल्या उपरांतूच ट्रेन सुट्टली. जांकां कोरोनाची लक्षणां दिसना तांकांच ट्रेनींनी एंट्री तशेंच सर्टिफिकेट गरजेचें. जांचें रजिस्ट्रेशन, परवानगी आसा, तिकेट आसा तांकांच रेल्वे स्टेशनार एंट्री. संबंदीत राज्यांनी कामगारांक खाणाची पाकिटां, उदकाची वेवस्था करपाची. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. Your safety is our priority. Protomake, technology and innovation experts from Coimbatore, manufactures in-face shields to hospitals, healthcare workers and other vendors. We also deal in other protective equipments, especially face mask along with mask strap for comfort wearing. Only ₹50 per piece, minimum quantity 1000 pieces. We promise to shield your health. To order now, call on 9975621170. बासष्ट टक्के ग्रेडी मेरेनच्या लोखणां मिनावेले निर्गत शुल्कांक सूट दिवची म्हूण मिनेराची संघटना फिमीचो अर्थ मंत्रालयाक परत प्रस्ताव. मीन निर्गत वाडत जाल्यार विदेशी चलन वाडटलें. गोंयांत 62% ग्रेडी वयर मीन ना आनी ताका देशी उखलय ना. हे मिनाक चीनी बाजारपेठेंत बरो रेट आयला. जोडून काडपाची हीच वेळ. मात 30% निर्गत ड्युटीचो विदेशी चलन जोडीक फटको. फिमीन रॉयल्टी तशेंच हेर कांय शुल्क भरपाकय थाकाय मागल्या. 62% ग्रेड मेरेनच्या मिनावेले निर्गत ड्युटीचेर सूट दिल्यार मीन उद्देग 25,000 कोटी मेरेन अतिरिक्त विदेशी चलन जोडटलो. ते बदला सरकाराक रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट चार्जीस आणि बाकीच्या करांतल्यान सुमार 5,000 कोटी मेरेन येणावळ येतली म्हूण मीन उद्देजकांचे फिमीचो अर्थ मंत्रालयाक प्रस्ताव. देशी स्टील उद्देगाक 62 FE ग्रेडीचे मीन उपेगाचे ना. हे मीन भायर धाडीत जाल्यार विदेशी चलनाक मोठो आधार जातलो म्हूण अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाक फिमीचे निवेदन. सध्या देशात सुमार 162 मिलियन टन मिनाचो स्टॉक आसा. फिमीच्या अदमासा प्रमाण तातूंतले ह्या अर्थीक वर्सा 51 मिलियन टन मीन निर्गत करूंक मेळटले. चीनान स्टील कारखाने सुरू जाल्यात. तांणी मिनाची खरेदी सुरू केल्या. जोडून काडपाक ही योग्य वेळ अशें फिमी म्हणटा. रॉयल्टी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट चार्जीस, हस्तांतरण शुल्क आणि बाकीच्या करांची वसुली सरकारान मार्च 2021 मेरेन फुडें धुकलची म्हणूनय फिमीन मागला. गोंयांत 62% वयर ग्रेडीचे मीन ना. लो ग्रेडीक बरें मार्केट आयला. सगळ्याक फाफाशिल्ले मिनाचे स्टॉक निर्गत जायत जाल्यार देशांत परकी चलन घोळटले म्हूण गोंयचो मिनेर फिमीचो वांगडी हरेश मेलवाणी प्रुडंटा कडेन उलयलो. 16 कोटी टन जर गेले जाल्यार खुबशी फॉरेन इन्कम येवंक शकता. आनी आयज आमचो सरकाराक फॉरेन इन्कमाची खुबशी डॉलर इन्कमाची खुबशी जरुरत आसा. गोंयांत आमचो 62+ उर ना.
आमचो जो ऊर आसा पळय तो लो ग्रेड आसा आनी ताकाय आतां मार्केट आयला. सो आतां पळोवया गव्हर्मेंट कितें स्टेप्स घेता. म्हणजे 2 कोटी टन वर्साचे आमकां सुप्रीम कोर्टान लिमीट घातल्या न्ही, त्या लिमिटा भितर आमकां करचें पडटलें. आनी ऑल ओवर इंडिया जर पळयशी जाल्यार एक 50 मिलियन म्हणजे एक 5 कोटी टन तरी हाडपाक मेळटले +62 ग्रेडीचे. पूण तें डिपेंड करता. सरकार जर एक्झेम्पशन दिता एक्सपोर्ट ड्युटीची जाल्यार आमचो रेट कॉम्पिटिटीव जातलो आनी हे जे पळय सगळे साठला पळय हांगा थंय ते सगळे वयतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लॉकडावनाचो दुसरो पावडो सोंपो म्हणसर पणजेचें नुस्त्या मार्केट उक्तें. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून नुस्तें विकूंक सांगलां. नुस्तेकारांक 1 मिटर पयस बसयल्यात. गिरायकांक उबे रावंक सर्कलां मार्क केल्यांत. नुस्त्या मार्केट उक्तें जालें तरी पयल्या दिसा वर्दळ कमी. गिरायकांक सर्कलांनी रावपाचें पाशेंच ना. शिस्त राखूंक पुलिसांक उबे केल्यात. ते हात हालयत उबे. पणजेचें नुस्त्याचें मार्केट सोशल डिस्टन्सिंग पाळून उक्तें. नुस्तेकारांक 1 मिटर पयस बसयल्यात. मातशें जालें गिरायक. आयज थोडें नुस्तें न्हू मातशें जालें. नुस्तें खंयच्यान हाडलें तुमी? नुस्तें आमी थंयच्यान गोरवां वयता आनी तुमकां कशें घालून दिलां हें अशें अशें डिस्टन्स दवरलां? 1 मिटर आसा आमचे जागे 1 मिटर तशें बसयलें आमी. तशेंच बसयलें. ओके. आनी तुमी कस्टमरांक कितें सांगतात डिस्टन्स दवरा म्हणून? हय सर्कलां रावा म्हणटा. हे पळय सर्कलां घातले. बाबा मातशें पयस रावा म्हणटा. सर्कलां रावा आनी घेया. मात नुस्त्याचें मार्केट तें नुस्त्याचें मार्केट. थंय शिस्त कसली? सोशल डिस्टन्सिंग पळोवंक गेल्यार फक्त नुस्तेकारां पुरतेंच. गिरायकांची संवय सुटना. मार्केटांत आदली सारकी गर्दी जावची न्ही. लोकांनी अंतर पाळून बाजार करचो म्हूण सर्कलां काडल्यात. पयले दिसा वर्दळ कमी म्हूण सुटले. गिरायकांक सर्कलांनी रावपाचें पाशेंच ना. रेटीची वासपूस केली घेन दिसले जाल्यार घेवन चल्ले. शिस्त राखूंक उबे केल्ले पुलीस हात हलयत उबे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. मांद्रे न्हंय गीम सुरू जावच्या आदींच आटली. ही न्हंय मांद्रेची लायफलायन. कोरगांव तिचो उगम. मांद्रे दर्या मेरेन पावता म्हणसर सापूच आटल्या. न्हंयच्यो धडो कोसळ्ळ्यात. कांय कडेन राखणे वण्टी आशिल्ल्यो त्योय न्हंयच्या पात्रांत. हे न्हंयचेर कितलेशेच शेतकार निंबून आसात. न्हंय आटिल्ल्यान गांवांतल्यो बांयोय आडटात. मांद्रे न्हंयचेर खासा रिपोर्ट. ही मांद्रेची न्हंय. एका तेंपार गिमांत सुद्दां पुराय भरून व्हांवताली. मात आतां ही न्हंय सापूच रसातळाक गेल्या. 70च्या दशकांत हे न्हंयचेर 6 बंधारे बांदिल्ले. ते उपरांत पोरूय एक. पयलीं ह्या न्हंयक फोंडारे मारून शिपणावळीक उदक वापरताले. मात वर्सां वता तशी न्हंय ल्हव ल्हव ना जावंक लागल्या. न्हंयच्यो धडो राखणी वण्टी कोसळ्ळ्यात. वेवस्थीत प्लान करून बंधारे बांदल्यारूच न्हंय साल्वार जावपाची. आनी मे म्हयन्या पर्यंत तरी ते लोक लाट घालताले आनी लाट घालून मिरसांगो घालताले. आनी मे म्हयन्या पर्यंत लोक मिरसांगो शिंपताले. तितपर्यंत तरी मे. आनी आमी स्पेशली हांगा जेन्ना हांगा बैल बील आमी घेवन वयताले तेन्ना उदकाक लागून हांगा येताले. विचार करून जर ते वेवस्थीत जर डेव्हलप केलो जाल्यार म्हाका दिसता की उदीक आमकां जून पावस पर्यंत इजिली मेळूंक शकता. हेजे पयलीं बंधारे घातलेले ते हेजे प्रमाणे घातलेले. म्हणजे वांयगण कशें आसलेलें तेजे प्रमाणे बंधारे घातलेले. पूण ते बंधारे आज थोडे घातले की 2 म्हयन्या भितर परत ते उदीक क्लास वतात. ते बंधाऱ्याचो कांय उपयोगूच पडना उरत ना. आनी हेचो जर विचार केलो मांद्रे गांवांक पूर्णपणे ते उदीक मेळटलें. सगळ्यांचे बांय जे आसा न्हू ते सदांच ओली आसतले. इतलो फ्लो आसता पावसान की दोनूय सायडीचे जे एजीस आहा ते सगळे व्हांवून हे आतां फातर तुमकां दिसतात. सगळे फातर हे फक्त कंपाउंड हॉलाचे फातर आहा. सगळे देंवल्ले आहात. ते केन्ना बांदले ते हांव सांगूं शकना तुका. ते म्हाका दिसता म्हजो जन्म रावंड अबावट 1947 जाला. तेचे पयलीं सुद्दां तेचे पयलीं पासून केन्ना पासून आसले ते आमी सांगूं शकना. आनी जर आमकां हे जर बंधारो आनी हे जर उदीक बरें रावत हे दिसांनी सादारण जाल्यार आमच्या वयल्या बांयक बींक नायवाड्याच्या बांयक पाणी गावड्या वाड्याक अशी सांत वाड्या सगळ्याक पाणी मेळटा. तुमचें कशें म्हणल्यार दाणवशी ह्या वाटेन अशें उदक तुम्ही बंधारो वयर घातलें पळय न्हू वयर घातलें तर आमकां कांयच फायदो जावन उदीक येता पळय तें लोड येता वयर न्हू
वयरसून येता आमकां कितें हांगा खाला बांदतलो जाय खाला घातले न्हू तुमी आमचे हरण चलतली वयर कोण आनी शेत करतले वांयगण करतले कितें करतले ते आमकां कितें फायदो जातलो तितून कोणे तेका वाटे लागतले कोणे माड लागतले आमची झाडां न्ही कसां येता सगळी ती कितें झाडां बांदलेली न्हू आमची हय न्हंयची झाडां बांदलेली न्हू जाल्यार आमकां कितें भाजी घालूंक मेळटा कितें शेत करूंक मेळटा कितें तरी आमकां चान्स आसा हांगा भरपूर चान्स आहा. सरकार आणि लोकांनी एकठांय येवन प्लान करून ही न्हंय साल्वार करची पडटली म्हूण पर्यावरण एक्टिविस्ट म्हणटा. सरकार आणि समाजान एकठांय येवन एक जर आराखडो तयार केलो आणि त्या आराखड्यानुसार ह्या न्हंयचे पुनरुत्थान करपा खातीर वावर केलो जाल्यार म्हाका दिसता की ही न्हंय जी आसा ही पयलीं सारकी व्हांवती रावंक शकता. ही न्हंय जी आसा हांगातल्या शेतकामत्यांक हांगातल्या एकंदर भाजीपालो लागवड करपी लोकां खातीर जीवन रेशा थारोवंक येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. इतल्यान ह्यो खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ, पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.